नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. जीएमसी कडेन पार्क केल्ल्या 20-160 अँब्युलन्सीचे टायर पंक्चर. अँब्युलन्सीच्या डिझेल टाक्यांची लायली वाट. जीविकेक फटको. संपावेलो स्टाफ म्हणटा तांचो संबंध ना. गोंयचो 2015-16 अर्थसंकल्प मांडपाक विधानसभेचे अधिवेशन सोमारा सावन. 5 दिसांच्या अधिवेशनात 750 प्रस्नांचो मारो. अर्थमंत्री पार्सेकाराचो पयलो अर्थसंकल्प. सांग्यार दामळ उग्या न्हंयचेर पिवंक गेल्ले दोग बुडले. दोगूय मडगांवां बड्डेचे. गेल्लो 8 जाणांचो ग्रुप. लोक म्हणटा टुरिस्टांचो उपद्रव. ड्रग्स सोरो धरून सगळे धंदे टुरिस्टांकूच बंद करात. आणि बांबोळे दर्यादेगेर 5वी स्विमेथॉन सर्त. 5 किलोमीटर लांबायच्या स्विमेथॉनात देश विदेशांतले 200 स्विमर वांटेकार. ऑटिझमाचेर जागृतायेक स्विमेथॉन. खबरो विस्तारान. बांबोळे मेडिकला कडेन जीव्हीकेच्या ऑफिसा म्हऱ्यांत पार्क केल्ल्या 20-160 अँब्युलन्सीचे टायर शुक्राराक कोणे तरी पंक्चर केले. 11 अँब्युलन्सीच्या टायरांचो वारो सोडून पंक्चर केल्यो. कांय अँब्युलन्सीच्या डिझेलाच्या टाक्यांनी रेंव आनी मीठ भरून टाकयो वाट लायल्यो. सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाणा म्हणून जीव्हीके म्हणटा. संपार गेलो 108चो स्टाफ म्हणटा घडणुके कडेन तांचो कांयच संबंध ना. कोणे तरी तांचेर दुबाव घेतलो. ह्यो 108च्यो अँब्युलन्सी पळयात. 11 अँब्युलन्सी पंक्चर केल्यात. इतलेंच न्ही जाल्यार कांय अँब्युलन्सीच्यो डिझल टाकयो फोडल्यात. डिझल टाकयेत रेंव आनी मीठ घाला असो दावो जीव्हीकेच्या वेवस्थापनान केला. Few people have come to this premises yesterday night and they have damaged the vehicles to such an extent that the ambulances are non-operational as of now. And in addition to that, medical equipments from 2 ambulances have been stolen. ही घडणूक घडली तेन्ना खंय सुरक्षा गार्ड नाशिल्ले. ही खरें म्हळ्यार अजापाची गजाल. हे घडणुके लागीं आमचो कसलोच संबंध ना अशें संपार आशिल्ले कर्मचारी म्हणटात. जीएमसीन ते म्हणटा आमच्या भुरग्यांनी गाडयो फोडल्यो. जीएमसीतले सेक्युरिटी गार्ड खंय गेले तर? येदे व्हडले आमी जेन्ना स्ट्रायक केलेलो तेन्ना आमकां सेक्युरिटी गार्ड फुड्यात जीव्हीकेच्या दारार वचूंक दिनासलेलो आडयतालो आमकां वाटेर की हे सगळें काम तेंचें आसा आनी आतां तेंच्या हातीन कांयच जायना. ह्यो गाडयो चलोवपाक जायना. लोक सगळे पब्लीक तांकां विचारता, सरकार विचारता म्हणून हो सगळो आरोप तेंच्यांनी आमचेर केल्लो आसा. सेवा चलोवपी कर्मचारी फाटलो 1.5 म्हयनो संपार आसात. 108 सेवा चलोवपी जीव्हीकेचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करचो ही तांची मागणी आसा. आमचे जे भुरगे आहा ते सारके शिस्तबंद भुरगे आहा आनी असले हे कृत्य कोणीच करूंक ना. आमकां जर असले कृत्य करपाचे आसले जाल्यार आमी पयलींच करतले आसले. तरी आसतना तेंच्यांनी जो आरोप घातला तो आरोप खोटो आहा. हे मॅनेजमेंटाचेंच काम आहा. मॅनेजमेंटानूच हे गाडयो पंक्चर केल्या. गाडयो कितें करपाचें तेंच्यांनीच केला. अँब्युलन्सीचे सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जालां अशी कागाळ जीव्हीकेचे वेवस्थापनान केल्या. सध्या 16 अँब्युलन्सी चालू आसात आनी 20 अँब्युलन्सी जीव्हीकेच्या ऑफिसा लागीं पार्क केल्ल्यो असतात. गोंय सरकारान हालींच आनीक 20 अँब्युलन्सी घेतल्यात. ह्या नव्या अँब्युलन्सींक कांयच जावंक ना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी चेतन गवस. अर्थीक वर्स 2015-16चो अर्थसंकल्प मांडपाक गोंय विधानसभेचें अधिवेशन सोमारासान सुरू जाता. पयल्या दिसा राज्यपालाच्या अभिभाशणान कामकाज सुरू जातलें. 5 दिसांचें अधिवेशन शुक्रारा सोंपतलें. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार ताचो पयलो अर्थसंकल्प बुधवारा मांडटलो. 5 दिसांच्या अधिवेशनात वाटतं 750 प्रस्न आयल्यात. तातूंत 250 सुमार स्टार्ड आनी सुमार 500 अनस्टार्ड प्रस्न आयल्यात. पयलेच फावट बीजेपी सरकाराचो पर्रीकार सोडून दुसरो अर्थमंत्री बजेट मांडटा. 6व्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली चे 9th सेशन हे 23 तारखेच्या सोमारा सुरू जाता. ते 5 दीस चलतले आनी भितरले कामकाजाचे दिसूच 5 दीस आसतले. भितर एक प्रायवेट मेंबर्स दीस आसतलो आनी पयल्या दिसा गव्हर्नर्स एड्रेस आसतले. ऑनरेबल गव्हर्नर वील एड्रेस दी हावस एट 11:30 AM. देन हावस वील एडजर्न टू 2:30. देन अदर बिजनेस लायक कॉन्डोलेटरी मोशन, कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन अशे बारीक बारीक कितें बिजनेस आसतलो ते जातले. एंड नेक्स्ट डे 24th प्रेजेंटेशन and discussion and voting on supplementary demands आसतले. आनी मागीर डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थँक्स गव्हर्नराचे ते स्टार्ट जातले. ते जवळ जवळ 2-3 दीस चलतले. मागीर परत 25 तारखेर वेनसडे माननीय मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडटले. 26 तारखेर वोट ऑन अकाउंट जातले
आणि 27 तारीख फ्रायडे प्रायवेट मेंबर्स बिझनेसान 5 प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन आसा. त्या भायर प्रायवेट मेंबर्स बिल्सूय येयल्लीं आसा. बिल रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ लँड एक्विजिशन रिहॅबिलिटेशन सेटलमेंट गोवा अमेंडमेंट बिल 2015, दुसरे इंडियन स्टॅम्प बिल 2015, तिसरे गोवा पंचायत राज बिल 2000 अमेंडमेंट बिल 2015. सो ते गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस अमेंडमेंट बिल 2015. हे 4 बिलां आमकां आज पर्यंत नोटीस येयल्या. डिटेल डिस्कशन ऑन डिमांड बी ते नेक्स्ट सेशन जुलै ऑगस्ट सेशनान जातले. जवळ जवळ सध्या आमचे कडेन 740 एक टोटल क्वेश्चनां येयल्ली आसा. भितर जवळ जवळ 250 स्टार क्वेश्चनां आनी बाकी उरिल्ली 500 नॉन स्टार क्वेश्चन आसा. सांगेर दामाळ उग्या न्हंयचेर पेंवून गेल्ले मडगांवां बड्डेचे 2 तरणाटे सोंपले. आयतारा ब्लू सी ह्या दामाळच्या टुरिस्ट स्पॉटाचेर मडगांवच्या 8 जाणांचो ग्रूप गेल्लो. लोक म्हणटात घडला ताका प्रशासन जबाबदार. उग्या त्या सुवातेर टुरिस्ट म्हणून येवपी लोक सोरो ड्रग्स धरून सगळे धंदे करतात. ते कपडे उमळूंक वतल्या बायलांक त्रास करतात. पंचायतीन पुलीस धरून मामलेदार कलेक्टर आमदार सगळ्यांक कळून जालें. दामाळचो टुरिस्ट स्पॉट सध्या गांवच्या लोकांक नाका जाला. सांग्यार दामाळ उगेच्या ह्या न्हंयत आयतारा 2 तरणाटे सोंपले. बोड्ड्या मडगांवचे 8 जाण थंय पेंवंक गेल्ले. सोंपले तातूंत 2 जाण राल्फ परेरा आनी अश्विन नरोनाथ, दोगूय बड्ड्या मडगांवचे. घडणुके उपरांत सुवातेर गांवचो लोक जमलो. आनीक कोणाचो जीव वचचो न्ही म्हूण लोकांनी हे सुवातेर पर्यटन बंद करचें म्हूण मागला. लोक फाटले 10 वर्सां सावन थंय पर्यटन सुवात करची न्ही म्हूण मागतात. पुलीस आनी सरकारान आयकल्ले जाल्यार तरणाट्यांचो जीव वचचो नाशिल्लो. थोडीच एक 2-3 घरां सोडली जाल्यार थोडे आपल्या स्वार्था खातीर हो स्पॉट जाय म्हणटात टुरिस्ट स्पॉट करपा लागून. थोड्यांनी ते मामलेदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां हाडून दाखयले हांगा टुरिस्ट स्पॉट करपाक लागून. तेंचो स्वार्थ आसा तो, पूण आमी सदांच गांवचे खातीर झगडटा. आमी आतां पोरू साकून झगडटा हो टुरिस्ट स्पॉट बंद जावचो म्हणून. कित्याक आमकां खबर आसलें एक ना दीस एक हे असो इन्सिडेंट घडटलोच म्हणून. आनी हांगाच आमी गणपती पायता आमचो गांवचो आनी हांगा सगळीं बुरशीपणां करता. येयल्ल्या वर्सा सगळे चिकन खावन उडयता आनी हे इतली पवित्र हितून आमी गणपती कसो पावपाचो. उगेच्या लोकांक टुरिस्टांचो उपद्रव जाता. सोरो ड्रग्स धरून बाकीच्यो सगळे तरेच्यो नाका आशिल्ल्यो गजाली चलतात. आनी हांगा खूब तरेन सोऱ्याचो हें जाता आनी गांजा बिंजा हांगा हें जाता. आमकां खबर आसा, आमकां खबर आसून हांवें स्वता पियाय कोसोन सांगलें हांगा गांजा सुद्दां सप्लाय जाता म्हणून आनी गांजा मारता म्हणून हांगा भुरगे. आनी अशें पुलिसान जर हेजेर पयलीं एक्शन घेतली जाल्यार आज 2 जाण भुरग्यांचो जीव वाचता आसलो. आमी जायते फावटी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलो की आमी इतले त्रासान हांगा गणपती पायतात. हांगा लोक येवन नाचता. कोणूच जर मेलो जाल्यार आमकां गणपती पावपाक मेळपाना. हांगा बायलो आमगेल्यो केन्नाय कपडे उमळयतात, तांकां कपडे उमळपाक मेळपाना. कोण तरी मोडटलो म्हणून सांगत जाल्यार सुद्दां केन्ना कोणें आयकलें ना. न्हंयचेर कपडे उमळूंक वतल्या बायलांक सुद्दां टुरिस्ट सोडिनात. बायलो हांगा गांवचे सगळे हांगा येवन कपडे उमळयता आनी कपडे उमळयता तेन्ना हे सगळे कोण येता ते बायले पिवन सगळे हांगा मस्तीपण करता आनी कसले कशा कपडे घालता त्या बायलां चाळोवन दाखयता. उमळपा येयल्ले कडेन हे सदां वयर भुरग्यांक घेवन चेडवांक घेवन येवन नाचतात. मेळत तसलें हाडून हांगा हें करता. आमची ल्हान भुरगीं येवन हांगा सगळीं तेंगेलें तें सगळें हांगा पळयतात. एक दीस पुलिसांक गाडी चालयता हांवें म्हणल्यार लोक हांगा न्हावपा येतात. आमकां हांगा बेजार करतात. अशें म्हणून पुलीस म्हणपाक तुमी कितें रस्तो घेतला म्हणून पावले. तेन्नाच्या उलोवपाचें सोडलें. पंचायतीन प्रकरण कानार घालून सुद्दां सरकारी यंत्रणा न्हिदून रावली. पुलिसांय एक वर्सभर ते सुवातेर दिसले. उपरांत सगळे आशिल्ले तश्शे. सरकारान लक्ष घाल्लें जाल्यार घडये दोगांचो जीव साल्वार जावपाचो. आतां तरी सरकारान दोळे उगडचे म्हूण थळावे मागतात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक विराम.